मोगचेनो आमच्या फिरगेजी खातीर म्हणून तयार केल्ले नवे कंत्राचे बूक आमचे विगार बाप आतां मोकळीक करतले. प्रस्तावना साहेब बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या अस्मे जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगचनो आमी तिदोडो संभ्रम आज करता. पयल्यान पयले मोरया मायेचो जल्मा दीस आमच्या सर्गींच्या राणयेचो. दुसऱ्यान कुटुंबाचें फेस्त आनी नव्या फळाचो आमी आज स्विकार करून देवाक अर्घ दिता. आनी तिसऱ्यान आज चलया भुरग्यांचो गर्ल चायल्ड दीस संवसारभर कातोलीक इगर्ज आचरण करता. ह्या तिनी संगती आमच्या मोतीन दवरन आमी ह्या बलिदानांत वांटो घेवंक तयार जावया. संगत आमी म्हणया, हांव फातकी सर पदवेदार देवाक तुमकां भावा भयणीनो मुसुगुण्या उत्सान सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून बरें सोडून जायती पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूळ करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista
आयचे अर्गामीस दितात ऑल्विन रेबेल्लो आनी कुटाम तांच्या खूप खातीर ह्या बलिदाना मोगोंक उडास दवरया आनी आमच्यो गरजो संगता घालन ह्या बलिदानांत वांटो घेवया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा आमच्या सोडवंदराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जानवायन आनी मोगान भगवंत आंकवार मरयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें विंचून काडलेल्या जेजूच्या आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवंक बावार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत वचोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर म्हणटा, पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान. तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. तांचो आरंभ न्हय आतांचो, बगर भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरिल्ले भाव इस्रायलितांशी परतून येतले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापन तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेदना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. असिरियागार आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्याव. ते तालवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सान पावलोन रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे तांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपणे दिलां
तांकां सर सांगती देव तांच्या बऱ्याक पडोशो करता म्हूण आमी जाणा. जांकां विंचून काडचें आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सरक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासोत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिलां तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केलीं. देवाचें उतर हें देवाचे बडकार. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू ख्रिस्ताची वंशवळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राहम असो, अब्राहम इजाक असो बापय, इजाक जाकोब असो आनी जाकोब जुदा असो आनी ताच्या भावांचो बापय, जुदा फेरेज असो आनी जेरोसो बापय, तामार तांची आवय, फेरेस हेस्रोन असो आनी हेस्रोन आराम असो बापय, आराम आमिनादाब असो आनी आमिनादाब नाहास असो आनी नाहासोन सालमोन असो बापय, सालमोन बोआज असो बापय, राहाब तांची आवय, बोआज ओवेद असो बापय, रूत ताची आवय, ओवेद येस्सेसो आनी येस्से दावीद राय असो बापय, दावीद सालमोनचो बापय, उर्याची बायल सालमोनची आवय, सालमोन रेहोबोम असो, रेहोबोम आबिया असो आनी आबिया आसा असो बापय, आसा योसफात असो, योसफात योराम असो आनी योराम ओजिया असो बापय, ओजिया योतम असो आनी योतम आकाज असो आनी आकाज हिजकिया असो बापय, हिजकिया मनसे असो आनी मानसे आमोस असो आनी आमोस योसिया असो बापय, योसिया योकोनिया असो आनी ताच्या भावांचो बापय, हांच्या काळार इस्रायल प्रजेक बाबिलोनाच्या गांवांक गोलाम करून व्हेल्लीं. बाबिलोनाच्या बंदडे उपरांत योकोनिया शालतिएल असो आनी शालतिएल एरुबाबेल असो बापय, एरुबाबेल अबियूद असो, अबियूद एलियाकीम असो आनी एलियाकीम आजोर असो बापय, आजोर सादोक असो आनी सादोक आकीम असो आनी आकीम एलियूद असो बापय, एलियूद एलेयाजर असो, एलेयाजर मतान असो आनी मतान जाकोब असो बापय, जाकोब जुजेसो बापय, जुजेची पतीन मोरी आनी मोरयेतावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्तचे जनन हें परी जालें, तशें माथे मोरयेक जुजे लागीं खाराट जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मोरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नासली, देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें.
चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलींच ताका स्वप्नांत सर्वेस्वर असो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजे पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे थंय गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्वरान म्हणलें तें एक अंकारसली गर्भेत जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हणून अर्थ तेव्हाचे उतर हे कुटुंबांत असल्यार मोरी माय मागोवन धरता देवाची ससाय कुटुंबांत असल्यार मोरी माय मागोवन धरता देवाची ससाय पयल्यान पयलें हांव तुमकां सर्वांक मोती सायबिणी फेस्ताचे मोरयेच्या जल्म फेस्ताचे परबी पटयता आनी मोरी माय तुमच्या घरान आसून तीच देवाची सासाय तुमच्या कुटुंबांनी मागोवन धाडून दी म्हणून मागता पवित्र सभेच्या मांडवळे प्रमाणे सोडवणेच्या चरित्रेंत सोडवणेच्या मिसावांत हजर जाल्ल्या प्रमुख व्यक्ती थंय तेगा व्यक्ती थंय आज आमी एकल्याचे मोरये मायेचे जल्म दिवस संभ्रमता आज आमकां मंगळुरी क्रिस्तांवांक तिदोडो संभ्रम पयलें जावन मोरये मायेचे जल्म फेस्त दुसऱ्यान कुटुंबाचे वा नव्या बेळेचे फेस्त आनी तिसऱ्यान चलये भुरग्यांचो तीस जावन आमी संभ्रमता आज प्रत्येक रितीन मोरयेच्या जल्म दिसाचो आमी संभ्रमतना मोरयेच्या जल्मा विशीं संप्रदाय कितें सांगता म्हळें आमी एक पटी नियाळ करया संप्रदाय प्रमाणे आमी गेले जाल्यार एका रितीन चारित्रीक रितीन मोरयेच्या जल्मा विशीं आमकां कितेंच पुरावो मेळना तरी आमकां जर भक्त सोडोवच्या इराद्यान जर सान जाकोबाचे अनधिकृत वांजेल आमी पळयलें जाल्यार थंयसर आमकां एक घडीत वाचूंक मेळटा तो अशें आसा मोरयेची आवय बापूय जोकीम आनी अन्ना काजारी बेस जोडून तांचें जिवीत फळावीन जाल्लें संप्रदाय सांगता सान जोकीमाची काणीक देवान तिरस्कार केल्ले वरवीं तांकां भुरग्यांचें फळ मेळों ना म्हळें थंयसर आसच्या लोकांनी खेळकुळा करूंक सुरू केले आनी ह्या वेळार सान जोकीमाक भोव चड दुखता अशें तो एक दीस शेळयांक सोरोन आसतना तो आरण्याक गेल्लो फाटीं परत अन्ना सरशी येना पगार थंयसर रावता आनी ह्या वेळार अन्ना निरंतर मागण्यान तिचो वेळ करसिता आनी एक दीस आरण्यांत आसच्या सान जोकीमाक दैवीक सक्तेन ताका एक भुरगें जल्माता म्हळें कळीत करता आसतना तें पात येवन नव्या वर्साच्यान तो फाटीं अन्ना सरशी येता आनी अन्ना गर्भेस जाता आनी अशें मोरयेक जल्म दिता मोरी पातकाराहीत जल्माता आनी ह्या घडीत उपरांत सोडवणेचे योजन थंयसर प्रारंभ जाता आयचे वाचपा आमी पळयलें जाल्यार मोरयेच्या जल्मा वरवीं देवाच्या सोडवणेच्या योजनाची कार्यगतीची सुरवात जाता आनी कुरपेचो युग प्रारंभ जालो म्हळें आमकां कळीत करता आयच्या पयल्या वाचपांत मिका प्रवादाच्या ग्रंथांत आमी पळयता मोरयेतावन जल्म नेवचो जेजू तो बेथलेहेमांत जल्मतलो आनी ताच्या जल्मा वरवीं ह्या इस्रायल घरांक सोडवण तो हाडटलो आनी ताच्या राजवटके वरवीं आनी गोवळीक वावरा वरवीं तो सगळ्या संवसाराक समाधान दितलो म्हणलें आमकां कळीत करता आनी आयच्या दुसऱ्या वचपान सान पावलो आमच्या जिविताक देवाचें दैवीक योजन कितें म्हळें स्पश्ट करता जिवितान जावन पुरो बरें वा वायट घडटा ते सकड देवाच्या योजनाचे एक भाग म्हळें आमकां तो तळशिता आनी हाचो शेवट जावन आसा बरेंपण म्हळें आमकां कळीत करता देवाचे योजन मोरयेच्या जिवितांत पळयल्यार तिच्या जल्माच्या फुडें सुरू जाता आनी तिका आपणाच्या पुताची आवय जावन देव विंचता आनी ताच्या पुता मुखांत्र हो संवसार बचाव करूंक देवान ताचें योजन मोरयेच्या जल्मा मुखांत्र कार्यगतीक हाडच्याक प्रारंभ केलें
आनी आयच्या शुभवार्तेंत आमी पळयता विशेष जावन 2 संगती आमी थंयसर पळयता एक जेजूची वंशावळ आनी हांगासर पळयता देवान ताचे सोडवणेचे योजन मनशा जिविताक सोडपाच्या वय खातीर कशें विणला म्हणलें आमी पळयता दुसऱ्यान थंयसर मोरयेक प्रमुख स्थान थंयसर मेळ्ळें आमी पळयता जाकोबाचो पूत जुजे आनी जुजेची पोतीण मोरी आनी मोरयेतावन जल्मलो जेजू क्रिस्त म्हळें म्हणून मोरयेक आज वर्त्या गौरवान थंयसर लेखचे आमी पळयता तर मग सोडवणेच्या चरित्रेंत एक आवयची एका बापायची देवाक गरज पडली तरी ह्या दोगांय पैकी आवयक एक विशेष जावन आमी स्थान दिवचे मान दिवचे आमी थंयसर पळयता आनी तिची थंयसर तिका विशेष पात्र अशें आमी पळयता आमच्या सदांच्या जिवितांत जर आमी पळयलें तर एक कुटुंब बांदूंक एका बापायची आनी एका आवयची गरज आसा तरी मुख्य पात्र कुटुंबांत आवय खेळटा आनी आवय मार्फत आमचें कुटुंब बरें वा वायट करूंक साध्य जाता म्हणलें आमी पळोवंक शकता आज आमी आवयपणाचो आनी चलयांचो दीस आचरण करता आसतना विशेष जावन आमच्या आवयाचो शेगून आमी उगडासाक हाडया आवय म्हणलो शब्द आयकत आसतना फामाद बरयणार मनोज मंतसराची उतरां उगडासाक येतात तो म्हणटा एक आवय म्हणली संवसारांत आमकां मेळचे अमूल्य मोतया आनी ताचें लेखन जर म्हज्या उतरांनी सांगचें तर तें अशें आसा हर एक वेळार दोळ्या मुखार आसता पूण सडावत दोळ्यांक ती दिसना वय मगशें न्हू आवयचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार आमच्या हर एका संगतींत ती मेतेर जाता आनी आमकां आमच्या जिवितांत ती इतलें दिसता की थोडे फावटी ती आमचे पासून कितें करता म्हळ्यार आमी दोळ्यांनी देखल्यार आमी ते व्हरोन पळोवंक शकना आनी ती आमच्या जिवितांत आमकां हर एका वेळार जाय पूण ती कशी आसा म्हळें आमी नेणाव जर आमी आमच्या जिविताची वरवणी केले जाल्यार आमी आमच्या आवयचें तोंड आख्रेक पळयलें खंयचे दीस वा केदाळा लास्ट टायम आमी दोळे सोडून आमच्या आवयक पळयलें तिचें दोळे पळोवन तिची संतोश आमी पळयलें केदाळा तिका एक मोगाची प्रशंसा दिल्ली घडी केदाळा तिच्या भलायके विशयांत तिच्या गरजे विशयांत विचार केल्लो दीस केदाळा परगांवांत आसच्या भुरग्यांनी सांगचें आसा ह्या फेस्ताक येवंक जायना मामा येवच्या वर्सापणी येता ना तर हांगापणी हांव तुका आपोवन हाडटा कित्याक ह्या फावटी हांव मस्त बिजी आसा आनी बिजनेस म्हजे बरान चलता आतां येवंक जायना देखून नेक्स्ट टायम पळया आनी एक वर्सा पळया आनी एक फावटी येता म्हणलें उतरां म्हणटा पूण आमी आमच्या फुडार बंदच्या राटावळ्यांत आमी विसरची उतरां परत हिंस जावन आसा नेक्स्ट टायम आनी एक फावटी फुडें आनी केदाळापणी एक फावटी पळयव्या म्हणलें जर आमी एक घडी बरो नियाळकन आमी आमच्या जिवितांत आवयचो पात्र पळयलें जाल्यार तिच्या आमच्या गरजावरणी सर्तीक ती आमकां दिता पूण आमी तिच्या हक्का वरवीं हक्काची अर्द वांटोय दिवंक तयार ना आमच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार आमच्या कॅलेंडरांत मस्तो दीस आमचे म्हयने आसूंक पुरो पूण आवयच्या जिवितांत येदोळूच दीस म्हयने काबार जाल्यात वरोन पळयव्या तुका पुता भांगारा बाळा म्हणूनच तिचे केस धवे जाल्लेंच कळीत जावंक ना तर त्या आवयच्या तोंडाचो संतोष पळोवंक आनीक गळाय कित्याक आवय ती गेली पयस मोडावरणी पयस तिचे कूड रितें जालां तिचे रावलेर पणगेल पडला एक दीस तिच्या उगडासाक मीस भेटयले आनी आयल्या सर्वांक जेवणान सत्कार केलो आख्रेक विगाराक मेळोवंक येतना बेजाराय सांगतना विगार म्हणालो जे कितें तुका मागोवंक जाय तें देवा लागीं माग कितें मागूं कशें मागूं विगार बापा लागीं कशें सांगू म्हजो थाळो सर्गा मनासर पावची गरज नासली केदाळा म्हजी आवय आसली ते दाळा तर मग अशा भाऊ भयणीनो आमच्या
पुरताय आवय सांगता जाता तितल्या मापान आमी मागण्यान सांगता बसोंक प्रयत्न करया. दोळे आमकां सर्वांक आसात पूण एक आवय लागीं दुर्बीन वा बैनाकुलर आसा. घरांत कितेंय भायर पडूं ती आमच्या आवयक मम्मीक मेळटा. जावं पुरो भावाचें पर्स, भयणीचें हेअरबँड, डॅडीचें वॉच, आबाची वखदां कितेंय तें भायर पडूं तें तिका मेळटा. पूण जर आवयन कितेंय लिपोवन दवरलें तें आमकां कोणायकी मेळना. तेंच लेखाक म्हणटा हांवें सगळ्या कुडांनी सोदलें, सगळें घर सोदलें पूण तिणें तें लिपोवन दवरलें कश्ट आनी वळवळें म्हाका मेळ्ळें ना. हर एका काबडांनी हांवें सोदलें पूण त्या म्हज्या सपना खातीर म्हजे तावन पयस रावचे विशयांत आनी हांवें भायर वता आसतना म्हाका भायर धाडटा आसतना तिच्या दोळ्यान देंवल्लीं ती दुकां म्हाका ती मेळ्ळी ना. वय मगाचे न्हू आमच्या फुडें आमी आमची आवय आमचे तावन पयस वेच्या फुडें तिका आमचो मोग दाखोवया. आनी आज आमी सांगचे न्ही म्हजे लागीं दोळे आसात पूण तूं सुद्दां पळय जाल्या आनी तुका सोचें बैनाकुलर खंय तावन हाडचें. मम्मी पॉकेट मनी म्हणटा आसतना खंय तावन जमयले सगळे पयशे ती जमोवन आमकां दिता. पूण आज त्याच आवयक गरजेक पयशे वा तिचे गरजेक जाय पुरतें आदार दिवंक आमच्यान जायना. आनी दिता तरी आमी लाखांनी गोळटा तरी तिणें विचारल्या वेळार ती कोणाकी दान करता म्हणल्यार इराद्यान आमी म्हणचे आसा तिका पॉकेट मनी दिल्यार ती सगळ्यांक वांडटा म्हळें. तर अशें जर तिच्या उदारपणान जर आमी बरेपण जोडलां तर हेरांनी तिच्या उदारपणान आनीक बरेपण जोडटा तर आमी कित्याक फाटी करचें. आमी सडावत आयकोनची उतरां जावन आसा. पाप्पा मम्मी आसतना आमकां कुळाराक घरा वचूंक खोशी कित्याक थंयसर आमी कश्ट दूख सोंसला जावंक पुरो पूण थंयसर एका रितीचें आकर्शण आसता. कित्याक आमी हांव जावन जिवंक थंयसर कारण जाल्ली आमची आवय आसा ती आमकां आकर्शण करता. त्या देखून आवय जावन आसा ह्या संवसारांत वर्तें देणें जावंक पुरो आमी टॅक्नोलॉजिकली कितलें मुखार सरले तरी AI कितले फॉरवर्ड गेले तरी कितल्याय मोलाचे आमी रोबोट हाडले तरी आमी एका आवयचें काळीज आनी आवय बरी आसच्या शेगुणाचे संगत ह्या संवसारांत मेळोवंक साध्य ना. त्या देखून देव बाप आपणाच्या मिसावांक सोडवण्याच्या मिसावांक आवयक विसता. ती जावनाच्या देवाचें विचित्र रचना. वय जशें संवसारी आवय आमकां ह्या संवसारांत जियोंक आदार जाता तर आमी सर्गी राजोडशाक सर्गींची आवय आमकां आदार जाता. तर मोरी माय सर्गींची माय ती आमकां सर्गराजांत जिवंक शिकयता. तर तिच्या हजारपणांत आमच्या जिविताक कशें देवाची ससाय लाभता म्हळ्यार आमी जाणा जावया. ही थोडी निदर्शनां मोरयेच्या जिवितांतली आमकां मेळची. पयले जावन एलिझाबेथीची भेट आपल्या उतरप्रायर भुरग्याक जावन तुमचे कश्टांचे तरी मोरये मायेचे हजारपण देवाचे स्तुती गायन एलिझाबेथीक देर दिता आनी भरवशान भरता. दुसऱ्यान काना शहराच्या लग्नांत थंयसर त्या घराच्या काजाराच्या घरच्यांनी सैऱ्या मुखार तांची मर्यादा होगडायचें आसलें पूण मोरयेच्या हजारपणान ते सगळें सांबाळन ती व्हरता. तिसऱ्यान शिसा सांगता कुडा भितर जेजूच्या मरणा उपरांत देर सांडून पळोवन धांवंक आनी आदल्या खांबाक पाटी वेच्या शिसांक तिणें सांगाता दवरलें. तांकां तिणें मागण्यान धैर्य दिलें आनी त्याच सोम्यान जिवान जाल्लेंच तांकां मेळच्याक धैर्यान भरच्याक आनी समाधान दिवच्याक थंयसर ती आदार जाता. तर आमच्या चलत्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत मोरयेक स्वागत करून देवाची ससाई जोडूंक थोडी वाटो दिवंक हांव अपेक्षिता. पयल्यान पयलें कुटुंबांत सदांच कुटुंबाच्या तेरसा वेळार मोरये मायेक आमी स्वागत करया. दुसऱ्यान पोती जावन सांज जुजे बरी पोतीणेक बरी एक आवय जावंक आमी आदार जावया. तिसऱ्यान एक सोलो जावन चलयांक मोगाचें नाटन करून खोटी आवय जावच्याक कारण जावचें नाका. चवथ्यान भुरगीं जावन दिसाक एक पावटीपणी आवयचें तोंड पळोवन उलोवया आनी तांच्या कश्टांचो विचार करया. आनी अकरेचें जावन आवय बापय जावन भुरग्यांक समासाम लेख्या आनी आत्मीक संगतीक सर्ती गुमान दिवच्याक बोळ करया. तर मगाचे न्हू ह्या सर्वांक जाय अशें करपाक त्याच थोड्याच वेळा आनी उंड्या वयना मुखांत्र ह्या वेदी बरोबर येवच्या सुम्या लागीं आमी मागया.
उबे रावया आमचो बोवार्थ आमी उसारा नैसियाचें सतमंता टीव्हीचेर घालतात कोणाक बाहेर येना तांणी तेचेर पळोवन सांगता मागचें एकाच देवाक सतमंता सर्वदार बाप तो सर्वांनी पृथ्वीचो दिसत्या नादिसत्या सर्व सृष्टी रचणार आणि एका सोम्याक जेजू ख्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पूत तो सर्वकाळा आदी बापातां जल्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां उजलो करीत तो देवातां जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैन्यासून ताचे वयली सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासून आनी आमचे सर्वणे पासून सर्गातां तो देवलो आनी तो मनीस जालो पवित्र आत्म्यावरी मनीस जालो आमकां अमृता दुदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून कोंच ताका कुसार मारलो ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका आनीक पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजवाड बसला जिव्याचे मेल्यांची मुचबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटी शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता सौम्य आनी जीव तारतो बापा आनी पुतांता उमेश जाला बापा आनी पुता बराबर ताका एक समाज सर्व नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो एकीच पवित्र कथोलीक सतमंता पातकांच्या भुगसण्याच्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वास दवरता आमेन एक कुटुंब जावन आमी हांगासर सुमयेच्या वैदी बोवारी आसांव बलिदानांत ताच्या वांटो घेवंक ह्या वेळार आमची मागणी सर्गींच्या बापा मुखार आमी उबारया मोगळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांचेर तुजे बेसाव घाल देवातय मोऱ्याच्या भक्तीपणाचे प्रेरण तांणी जडुशी कर म्हूण मागताव तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बाबा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी न्यायनिती खातीर आनी मनशा गौरव उखलून धरूंक तांकां नसलो वावर करूंक तांकां बळ दी म्हूण मागतां बाबा आमचे मागणे आयक सर सल्यांनी मोगाच्या वातावरणांत वाडाशे आनी सर रितीन तांकां रक्षण मेळोवंक तांचे बळ ह्या संवसारी दाखोवंक संपूर्ण अवकाश मेळ्ळासो कर म्हूण मागतां बाबा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांनी एकामेकाक आदार दिवन मोगान जिवंक तुजो सांगात दी आवय बापय आनी भुरग्यांनी आपणा मदलो असलो मनस्ताप पयस करून दैवीक संगतींक सडीत गमन दिवंक आनी भगिवंतपणाची कुटुंबां बांदूंक कृपा दी म्हूण मागतां बाबा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी देवबिरांतीन वाडोवंक कृपा दी तशेंच परगवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागतां बाबा आमचे मागणे आयक ह्या पवित्र एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजीर आसच्या आमी सर्वांनी आमचे जिवीत सदांच मोरीच्या कालतेपणाक तिच्या बावार्थाक प्रतिफळन जावन जियोंक आनी तुजेर बावार्थ दवरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागतां बाबा आमचे मागणे आयक आमच्या खासगी इराद्यां खातीर आनी आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर मागया सर्गींच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा आमची मागणी आमच्या काळजाची अत्रेक आमी तुजे मुखार हाडल्यात तेतून स्विकार कर आनी तुजे कृपे देणेन आमकां बोरमन मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन आमी ल्हान व्हड फुलां
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या नैक्य पुस्तकेच्या दवात सगळेच कोर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारेच्या कुशव्यांत आमचे मनशा सेम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें आनी तोच तुजो पूत जेजू आमच्या पातकांच्या सर्वंदवनांतले निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा हाका आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या हा देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै आमी तुका देन वासो होंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा जल्मले नित्या अंकवारी मरयेक नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकनताव, तुका वंदिताव, तुजी कीर्ती परगडताव. आपल्या अंकवार
कुवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय साली आणि सासनिक प्रकाश तिने संसराक पांकयलो तोच जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आणि सर्गींचो सगळो हो दडपार तुजी तर महिमा वाकणतात तांची संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी ही स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण जाता. उदेती तावन अस्तंते पर्यंत तुका निर्मळ भेटवणी करशाक एक खाशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवनशाक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत जावनशाक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पळादीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बुकसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावटसो गुट परगटुया बापा आमच्या सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरण असो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्ग्या सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मेय. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत अंकवार मरयेच्या भगेवंत सुजयतीच्या पतीच्या तुजे भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या सांत सेबास्त्यांच्या आनी सुमेस्त भक्त संगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायसांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता.
बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुजे सकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाते ह्या संवसारांत वट सुरे तुजे पवित्र सभेक भवातान आनी प्रतिमोगान तेल कर. तुजे उचेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कानवळ्या बापा संवसारांत पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या म्हणल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगातींत ह्या संवसाराक अंतरले समय सांग मायपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक जादोशी जातेल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार आनी दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोशा नत्रेकलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एक वरांत सांबाळ. तूं जे तें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माय मोगासून एक वर्स गूर जावन एकामेकाक शांती दिवया. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवंक पळयता ती आमचे जडटी आनी ख्यास्त हाडिना जावं पूण जे खाकुळतेन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकेने वखाद दिवं.
पळया जेजू क्रिस्तवाची शेळी आमचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपयली आमी ती सर सुभागी सुम्या मुझे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया तू ये काळजान मोच्या दनिया तू
प्रार्थुया. मोगाळा बापा आयच्या दिसा जल्मालेली बगयो नांकवार मोरी सगळ्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशांच्या सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता हांव देखून दिनवाशी आनी संतोश बरीत काळजान तिची ओरवी मनशा सेमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाखा वायनाच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताकत रेगोन सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताचे एकपणान सदांच काल जियोंक सुमेश मनशांक फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. नव्याच्या वेळार 9 दिसांनी मिसाक येवन बाळोक मरीक मान केल्ल्या सर भुरग्यांक तांकां तयार केल्ल्या तशें उतेजीन दिल्ल्या आनी सहकरशिल्ल्या वडिलांक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. एक ल्हानसो विशय नव्याच्या वेळार जायते भुरग्यांक वडिलांक काण घेवन भायर रावल्लीं ल्हान आसतनाच तांकां मिसा वेळार भायर रावंक शिकयनाकात. तुमी वावर बरो केला तुमकां अभिनंदन पण भुरग्यांक ही गरजे भितर येवंक शिकया. नव्याच्या दिसांनी भुरग्यांक स्वीट्स आनी तण पिवण दान दिल्ल्या सर्वांक आमच्या आनी फुलां हाडल्या भुरग्यांच्या नांवी आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. आयच्या दिसा मीस आनी सर्वांक खूब दान दिल्या खदरी टोलगेट पयल्या वाड्याचे मानेस आनी तांच्या कुटुंबाच्या संद्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. बाळोक मुरयेचें आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. आज फेस्ताक सर्वांक स्वीट्स वोदाक आशिल्लो भुरग्याच्या नांवार मिखेल गांधी दुबय ताच्या वडिलांक आनी कुटुंबाच्या सर संद्यांक म्हज्या आनी सर फिरगस घरांच्या बाबतींत देव बरें करूं. बाळोक मुरयेचें आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. आज सर्वांक तण पिवन वोदाक आशिल्ल्या मानेस जेराल्ड मास्कारेनस आनी कुटाम बलमट्टा पयलो वाडो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. बाळोक मुरयेच्या आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. फेस्ताच्या संदर्भार विल्सन प्रमेळ फुर्तादो तांच्या पुताच्या प्रिन्सन मारियो फुर्तादो कंकनाडी चवथो वाडो हाच्या जल्मादिच्या संदर्भार मुरये मायक अर्गां जावन आल्तारीक आनी ग्रोट्याक फुलां दान दिल्यांत तांकां देव बरें करूं. देव तुमच्या बऱ्या मनाक आशिर्वाद आनी बरो तांचे खातीर मागोवंक उडास दवरया. कर्साक आर्थिक कुमोग दिल्या जायत्यांनी श्री कॉन्स्टंटायन पिकार्डो आनी कुटाम इगर्जे दुसरो वाडो बेनिक्टो फेर्नांडीस कंकनाडी चवथो वाडो देवादीन फिलोमेना फेर्नांडीस तिच्या उडासाक श्री जेसन डिसूज आनी कुटाम कंकनाडी पयलो वाडो एव्हरेस्ट क्रॉस अपर बेंदूर तिसरो वाडो श्री रॅन्स्टन जेक फेर्नांडीस नॉर्थ कद्री दुसरो वाडो हेनरी ॲलिस पिंटो आनी कुटाम बलमट्टा दुसरो वाडो कंकनाडी तिसऱ्या वाड्याच्या एका दानीन श्रीमती शांती मिनेज अपर बेंदूर तिसरो वाडो श्री जॉर्ज आनी विरा फेर्नांडीस कंकनाडी चवथो वाडो श्री विल्यम डिसूजा आनी कुटाम कद्री तिसरो वाडो श्री अपोलिनर आनी जुलियट अल्वारिस कद्री रॉक्स वाडो बेबी रेनिटा डिसोजा तारे तोटा वाडो आनी तशेंच फूल वा फुलाची पाकळी दान दिल्ल्या सुमेशांक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. मोरी माय तुमकां आनी तुमकां सदांच सांबाळून दी आनी बेसांवांनी बरों. नव्याच्या दिसांनी इगर्जेक आनी फुलां व्हरपाच्या जाग्याची तयाराय नव्याना उपरांत जागो नितळ करूंक सेवा दिल्ल्या स्त्रियांक स्वयंसेवकांक सुमेस्तांक देव बरें करूं. नव्यानाची मिसा आनी नव्याना सोलोवन वेल्ल्या सहायक विगार फादर विवियन रोड्रिगस फादर लॉरेन्स कुटिन्ना फादर डेन्सिल लोबो फादर अरुण लोबो आनी मिसाची लितुर्जी सोलोवन वेल्ल्या लितुर्जीक समिती संचालक श्री डॉल्फी लोबो आनी ताच्या सांगाता वावुरल्या सुमेशांक तशेंच गायन आनी लितुर्जी अर्ताबरीत केल्या कॉयर मेस्त्री ऑझी डिसोजा आनी गायन मंडळच्या सर संद्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा मिसाक अर्ता बरीत प्रसंग दिल्या बाब विवियन रोड्रिगस हांकां देव बरें करूं. तशेंच साव भेटून केल्या सर याजकांक देव बरें करूं.
आयची लितुर्जी रंगीत गायनांनी भोव अर्थ आबरीत केल्या आणि तशेंच लितुर्जी मांडून हाडून तातूंत भाग घेतला आमच्या कॉयराच्या भुरग्यांच्या पंगडाक तांकां तरबेत केल्ल्या कॉयर मेस्त्री ऑजवल डिसूजा आनी वाजांत खेळ्ळ्या सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा बाळोक मरी तुमकां विसनार आशिर्वादांनी बरो कुटुंबाचें फेस्त भुरग्यांच्या कॉयरान भोव बरें सोबलें त्या देखून भुरग्यांक प्रत्येक तरान तांकां तयार केल्ल्यांक देव बरें करूं फेस्ताक फेस्ताक भाताचे कणशी नवें उदक शिरल्या तशेंच फेस्ताक खूब अमानत करूंक आनी हाडोवचो वावर केला आदलो उपाध्यक्ष माने स्टीवन पिंटो आनी संगाता वावर दिला श्री लान्सिरेगो आनी ताका सहकार दिला सुमेश तांक देव बरें करूं आज आनी हरशे इगर्जेंत आयताराच्या फेस्तांच्या मिसा वेळार शिस्त सांबाळूंक गरजेचो वावर दिवच्या सर्व स्वयंसेवकांक आशिर्वाद तुमकां देव बरें करूं खूब हाडूंक वाहन वदक शिल्ल्या मानेस रिचर्ड रॉड्रिगस वेलांकनी कन्स्ट्रक्शन्स आनी वावर दिल्ल्या आमच्या शिबंदेक आमी देव बरें करूं म्हणटा नव्यानाच्या दिसांनी आनी फेस्ताक मोगान आनी भक्तीन आल्तारीची मांडावळ आल्तार सोबयतात आनी सगळ्या वर्सां आल्तार सोबोवंक सेवा दिवच्या आमच्या स्त्रियांचो एक ल्हान पंगड आसा नांवां सांगून वचो म्हणटात ती तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तांचो वावर मेसवून येसो तशेंच साक्रिस्तीची नितळाय आनी मिसाच्या सँक्च्युअरीची नितळाय मिसाच्या वस्त्रांची जागृताय करूंक मोगाचो वावर दिवचो स्त्रियांचो पंगड आसा तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या सेवेक सभ्यास आनी मोरी माय सदांच आशिर्वादांनी बरो मिसाची मांडावळ लितुर्जीक तयार आयसो आनी साक्रिस्तीन वावर दिवच्या साक्रिस्तीन अरुण डिसूजा ताकाय देव बरें करूं सर्व तयार आनी गरजेचो वावर दिल्ल्या आमच्या ऑफिसाच्या आनी तशेंच वावरा सिबंदेकी आमी देव बरें करूं म्हणटा मोगान आनी उर्बेन तांची सेवा दिवच्या वेदी सेवकांक आल्तार भुरग्यांक तांकां तरबेती आनी मार्गदर्शन दिवच्या बाब डेन्झल लोबो आनी एनिमेटर मानेस ऑजवल डिसूजा तुमकां तुमच्या सेवेक देव बरें करूं मीस जाल्या उपरांत तुमकां बसयल्ल्या जाग्यारच गुरकार नवे वांटतले बेसांव जाल्या तक्षण गुरकारांनी मुखार येवचें नव्यानाच्यो पिंड्यो तुमकां पदराक दितात त्यो घेवन बसयल्ले कडेनच नवें वांटचें घरच्या वडिलांनी एकल्यान मात नवें घेवचें वडिलां येवनच जाल्यार घरच्या एका सांद्यान नवें व्हरचें बेंजार केल्लें नवें भात इगर्जेंत ह्या भायर शिंपी नाकात नवे कणश्यो नितळ करूंक वावर दिल्ल्या गुरकारांक आनी सर फिरगसकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा नव्या भाताची कणशी दोन कडेन तावन बेंडा सवे प्रेसिडेंसी झोन आनी ब्रिजिटायन कॉवेंट तावन पुरशावर हाडूंक वावरल्या दोनूय विभागांच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक आनी फिरगसकारांक देव बरें करूं तुमचो वावर भोव सुबेज जालो वाहनां पार्किंग करूंक अवकाश दिल्या सेंट एग्नेस कॉवेंटाची सुपिरियर आनी येसू प्रेम निकेतन कॉवेंटाची सुपिरियराकी देव बरें करूं ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಚರ್ಚಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು तुमकां सुमेश सांग याजकांक फिरगस गवळीक मंडळ उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकारांक गवळीक मंडळच्या सद्यांक गांवांत तशें परगांवांत असल्या सर फिरगसकारांक बेंदूरच्या दानीक तशें हितचिंतकांक बरें संतोश भरीत मोरयेच्या जल्मा दिसाचें फेस्त हांव मागता मोरी माय आमकां सुमेश सांग आपल्या आशिर्वादांनी बरो आयच्या संजेचे नवे जेवणच्या कार्याक वॉर्न तयार करून दितात फॅमिली केटरर्स मालकाक आनी कुटुंबाक आनी सिबंदेक देव बरें करूं म्हणटा आजच मोकळे केल्ल्या कंतराचे नवे बूक जायतो तेमतन पोरणे बूक पोरणे जाल्यात नवे प्रिंट करचे मनवी आसली आतां 250 बूक कंतरांचे बूक मागणी संगता घाल नव्यान प्रिंट केल्यात आनी आजच ते मोकळे केल्यात दोगां दानींनी हाचो खर्च 60,000 रुपीज 60,000 रुपये वांटून भरला तांकां म्हजे रवी आनी सर फिरगसकारांच्या नांवी आमी देव बरें करूं म्हणटा कंतरांक गायतना नव्यानाची मागणी म्हणटना ह्या दानी खातीर कुटुंबा खातीर मागोवंक उडा दवरया हाची सगळी जबाबदारी वयसिल्ल्या कॉयर मेस्ट्री ऑजवल डिसूजा आनी माने स्टीवन पिंटो हांकां देव बरें करूं मदेंसी एक उतार आदले बूक 10 वर्सां जालीं आनी आतां नवे बूक आनी एक 10 वर्सांक पूण ये जाय ते देखून प्रत्येक जावन बूक उलटा
गुंडाय नाकात बूक सांबाळा आनी ल्हान भुरग्यांच्या हातांत बूक दिनाकात कित्याक तांकां समजना पूण हांव चिंतता तुमकां समजता ते बूक परत प्रिंट करूंक त्या देखून आनी एक 10 वर्सां पण येवंक जाय देखून बुकांची जागृताय हर एका वडिलांची आनी हर एका युवजनाची जावन आसा भुरग्यांक आमी दुरसून फ्रेज जेन्ना तांच्या हाताक मेळनातले बरी पळया मणिपुराचे 30 आणि 4 34 विद्यार्थी आमच्या पदवा PU कॉलेजांत शिकतात तांचे फीज युनिफॉर्म आणि बूक इत्यादी जायतो खर्च आसा तुमी जायते जाणान आमच्या मनवेक स्पंदन करून जायत्यांनी आमकां आदार दिला आनी की जायतो आयवज गरज आसा 2 वर्सां आमी तांकां सांबाळूंक आसा तुमच्या उदार मनाची आर्थीक आदाराची आमकां गरज आसा दया करून तुमचो आदार दिवंक मुखार येया तुमकां सुमेस्तांक आज संजे 6 वरार फिरगस कुटुंबाचे नवे जेवचे सहमिलन आनी सांस्कृतीक कार्याक मोगाचे आनी वतायाचे आपण दिता कित्याक हे फिरगस कुटुंबाचे कार्यक्रम जाल्ल्यान तुमी एक बरें मन करून हाका तातूंत भाग घेवंक तुमी सगळ्यांनी 6 वरांच्या भितर ये जाय आनी दुसरे कार्यक्रम आसा तातूंत भाग घेवन एक कुटाम म्हणलो स्पिरीट आनी एकामेकाचो मोग वांटून घेवया म्हाका फिरगजेच्या सर्व गवळीक वावरांक सहकार दिवच्या उपाध्यक्ष विनोद डिसुजा कार्यदर्शी पॅट्सी ब्रिटो गुरकारांक गवळीक परिशदेच्या सर्व संद्यांक आनी उक्त्या मनान सहकार दिवच्या सर्व कवेंदाच्या सुपिरियर्स आनी धर्म भयणीक देव बरें करूं सर्व तरान फिरगजेच्या सगळ्या वावरांत संगता वावरच्या आमच्या याजकांक Father Arun Lobo, Father Vivian Rodriguez, Father Lawrence Kutina, Father Denzel Lobo, तुमकां देव बरें करूं तुमकां सुमेश सांग आज संजेच्या कार्याक परत वतायचे आपण दिता जमलेल्या सर फिरगेजकारांक बरो दीस मागता आज मोते फेस्त तशेंच कुटुंबाचे फेस्त आचरूच्या संदर्भी आमच्या फिरगस कुटुंबाचे वडील आमचे मोगाळ विगार बाप भोवमानाधिक विन्सन मोंतेरो सहायक विगार बाप फादर विवियन रॉड्रिगस फादर लॉरेन्स कुटिना आनी फादर डेन्झिल तुमकां सर फिरगसकारा तर्फेन बागी मोते फेस्त मागता आमच्या फिरगेच्या सर कोयंताच्या सुपिरियरांक आनी दर म्हयन्याकी हांव बागी मोते फेस्त मागता तशेंच हांगासर जमलेल्या सर वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक सर संघ संस्थांच्या मुखेल्यांक आनी सांद्यांक आनी सर मोगाळ फिरगसकारांक हांव बागी मोते फेस्त मागता भगवंत बळक मरी तुमकां सर बेसांवांनी बरोवन दी आनी तुमचे कुटुंब राखून व्हरून दी म्हूण मागता देव बरें करूं मी सतस बेसांव जातच गुरकारांनी मुखार येवचे तशेंच भुरग्यांनी पयलें वडिलांक मागीर सकयल तुमकां तण पिवन आनी स्नॅक्स दितात ताचे उपरांत खूब वय दितात हातान घेवन वर्सो ताची शिवडी मोडून आमच्या इतल्यान घालनासतना व्हरून तुमच्या इतल्यान घाला नान जाल्यार लायल्यार येवच्या वर्सां तुमकां खूब मेळटात दया करून नितळाय सांबाळा आनी तशेंच शिस्त सांबाळा स्वयंसेवक तुमकां कुमो करतात भुरग्यांनी कांय भिवचें नाका सकळांक स्नॅक्स मेळटात तण पिवन मेळटा देखून जागृत सांबाळा आनी वडिलांनी सहा करचुचें उबें रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा
आम्हा बसोत विनंती कर भगवान कुर्साचे कुर्वे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.